प्लॅन बी कितें तें सांगपाक गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय तयार ना. पूण राजकीय मांडार आयकुपाक येता ते म्हटल्यार मोगो पक्षाचे 2 आमदार फुट्टले, बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकार, आनी ते खातीर तांकां राजिनामो दिवपाची गरज ना, कारण ते 2/3 जातात. पूण बाबू आनी पावसकारान मात सरळ कानार केस काडल्यात. प्लॅन बी कितें तें खबर आसा काय म्हणून पत्रकारांनी बाबू आजगांवकाराक विचारलें. तो म्हणटा, हांव कांयच नकळो. मात गोंयान उदरगतीची कामां जाल्यात ताचें पुराय श्रेय मात तो फकत एका मनोहर पर्रीकाराकच दिता. सुदीन ढवळीकाराचें नांव लेगीत घेना. पळयात. ढवळीकार विचारपाक तो आमचो लिडर. हे तुका काय खबर ना MGP 1 MGP 2 कितें पळय ते विजय कितें उलयता, गोविंद कितें उलयता. तर हांव पडीच ना. हांव म्हाजें काम आनी सेकंडली काल तुमच्या एका एमएलए म्हाका कांय खबर ना. बाबू पूण तुमकां दिसता प्लॅन बी ओ प्लॅन ए जावपाक जाय, वो आसोंक जाय, वो चलपाक जे जाय, आसा तें बेस्ट चलता न्ही रे आतां सद्या. असली काय आमी गव्हर्मेंट केला, चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर म्हणून जो तकली आसलो मनीस, पयशे कितले हाडपाक जाणा, मोडपाकूय जाणा. आनी आज जो गोंयान आमकां डेव्हलपमेंट दिसता तो मनोहर पर्रीकरा खातीर दिसता. सेंट्रलांतलो जाता चडांत चड पयशे ताणें हाडला. नाजाल्यार येदो व्हडलो जो डेव्हलपमेंट विकास हो आमकां आमच्या कट्ट्यान वतलो पळोवपाक. कमीत कमी 18,000 करोड जो ताणें स्पेंड करता आमच्या डेव्हलपमेंट करता, ती ताकद सिर्फ मनोहर पर्रीकरा कडेन. सो हे कितें उलयता तर आयज प्लॅन ए प्लॅन बी. तेजे कांय अर्थ कांय ना, म्हाका कांय दिसना. पण आमी जो गव्हर्मेंट केला तो मनोहर पर्रीकर. मंत्रीपद मेळोवपा खातीर दीपक पावसकार फूट घालपाचो विचार करता असो आरोप शिवसेनेन केला. 4-5 म्हयने पयलीं सुभाष शिरोडकर आनी सोपटे फुटून वता म्हणून गजाली येताल्यो आनी तुमच्या प्रसार माध्यमांतल्यानूच येतालो. तुमचो शोध हो सदांच बरो आसता आनी ते कळ्ळे बाबा ते खरेंच फुटले. तसो हो दीपक पावसकाराचो आज टॉपीक आयला. हो दीपक पावसकार खंय फुट्टलो आनी त्या प्लॅन बीन तो सामील आसा आनी तो फुट्टलो आनी तो खंय मंत्रीपद घेतलो. ह्या दीपक पावसकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सावड्ड्या थंय 80% मायनींग आसा. थंय सगळे मायनींग पेटी चडशे जाण जे आसा ते सभाग्या तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा. तेन्ना तुका ताच्या खातीर कितें प्लॅन करोनसो दिसना. तुका आतां दिसता की आपणे थंय वचून मंत्रीपद आपूण कसो घेतलो. पयर ताणें आपल्या गाडयेर सुद्दां भाजपाचो फ्लॅग लावन भोंवलो तो आतां कितेंय म्हणू तेन्ना तूं नाशिल्लो थंय जेन्ना तुज्या गाडयेक BJPन फ्लॅग लायलो. म्हणजे ही तुजी सुरवात. शिवसेनेचो फुडारी जितेश कामतीन तर ताच्याकय फुडें वचून पावसकाराच्या गाडयेचेर भाजपाचो बावटो लायिल्लो तें प्रकरण वयर काडला. पूण पावसकार म्हणटा तातूंत कांयच तथ्य ना. मांडवी पुलाचें उक्तावण चालू आसतना कोणे तरी उमेदी भाजपा कार्यकर्त्यान तो बावटो लायिल्लो. भारतीय जनता पार्टीचे थंय फ्लॅग घेवन खूब कार्यकर्ते ते आसुल्ले. ते कार्यकर्त्यांनी कोणी एकट्यान जर म्हाज्या गाडयेक फ्लॅग लायलो एक खुशेची गोश्ट आसा. कित्याक आयज हो पूल गोंयच्या जनते खातीर उक्तायता आनी तेन्ना जो फ्लॅग म्हाज्या गाडयेक लायलो आतां तो कोणी लायलो ते म्हाका खबर ना. पूण आमच्या आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आनी मोगो पक्षाक हें कोणी तरी हेंचे भितर वायटपण जावचें. पूण तशें आमचें BJP कडेन वायटपण ना आनी मोगो पक्ष हो स्थिर आसा. आमी केन्नाय हेजी मॅसेज कितें जाली सोशल मिडिया व्हायरल जालें कितें मोगो पक्षाचो दीपक पावसकर BJPच्या बरोबर गेला तशें आमचें कांय ना. सावड्डेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी इर्शाद शेख.